म्हणल्यार साऊथ गोयचे जनतेचे जैत आमी सगळे एक जाले आसात. म्हाका दिसता लोकांचे जैत लोकांनी फुडाकार घेतलो आनी लोक आज जिखिल्ले आहा. आमी हांगा दामबाबाच्या स्थळान आहा, मडगांवान आहा, मठग्रामान आहा. मडगांवान जें कितें जालां तें म्हाका दिसता दामबाबान दाखयल्लें आहा की दामबाब मडगांवकारा बरोबर आहा. दामबाब जो मनीस आपल्या कडेन उलयता म्हणून सांगता आनी देवाचे फुडें फटी मारता ताजे बरोबर ना, हें क्लियर कट दाखयलेलें आहा. आतां तें फुडें कितें जालें तें कशें जालें हें तुमी ताकाच विचारात, बाब दिगंबर कामतीक विचारा, कित्याक ताका तें पोस्टमॉर्टम बी करपाची संवय बरी आहा. तो तुमकां सांगतलो अशें जालें तशें जालें, पर्संटेज आमचो वाडलो आनी कोणें कितें केलें. पूण एक क्लियर कट आहा की दीस इज अ वोट अगेन्स्ट डिफेक्शन अँड वोट अगेन्स्ट करप्शन. एक भ्रश्ट सरकार जो दुसरो पॉलिटिकल पार्टी फोडटा, जो लोकशाही काबार करूंक सोदता, जो तुम्ही प्रेस मॅनेज करता, जो एक्झिट पोल मॅनेज करता, जो लोकांचे ओपिनियन पसून चेंज करूंक सोदता, हे सरकाराक हो धडो शिकयल्लो आहा. हो आमी अर्दूच शिकोवंक पावले. जेन्ना ओपिनियन पोल जालो तेन्ना साऊथ गोंयचे जनतेन फुडाकार घेवन गोंय साल्वार केलें. नॉर्थ गोवान आमी फेल जाल्ले आहा. पूण आतां गोंय साल्वार करपाक म्हळ्यार नॉर्थ गोवा पसून साल्वार करपाक साऊथ गोंयच्या हातान आहा. हें आमकां दिसता आमची एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमी एकवटान हें करतले फुडें. आनी म्हाका खात्री आहा की जैत आमचेच जातलें. जें कितें केलां हें इंडिया अलायन्स बरोबर रावतले, हें गोंयाक न्याय दिवंक पावतले. आनी आमी घडयल्लें कित्याक नॅशनल लेवलाचेर कित्याक घडयलेलें, कित्याक हें संविधान राखपाक आनी लोकशाही राखपाक. लोकशाही आनी संविधान राखपाचें आमचें कर्तव्य जातलें. आमी हें राखतले at every given level, from ग्राम पंचायत पंच level to the assembly and to the parliament. ते पावपाक एक एक्टिविस्ट आहा जाका सर्विसेसान काम केल्लें, म्हळ्यार आर्म्ड फोर्सिसान काम करपी मनीस आहा, जो थंय अन्याय जाता जाल्यार गैर करपाक आसतलो. हें म्हाका खात्री आहा. आनी आमी हें अलायन्स राखून दवरतले आनी गोंयकारांक न्याय दितले. आनी जर अशें तशें चड चिंतलें आतां कळटा की गोंयांत खूब जाण, म्हाका आतां चड करून मडगांवांची लीड कमी जाल्या, हाजे खातीर खूब मंत्र्यांनी म्हाका फोन करून कॉंग्रेच्युलेट केल्लो. जे मंत्री म्हज्या आमीक. सो सरकारूय तितलो घडटा म्हणून तुमी चिंतनाका, सरकाराची धडगत ना. पूण आमकां तो सरकार उडोवपाचो ना, सरकार तो तसोच आसूं. पूण आतां पयशे खावपाचे मातशें कमी करा, ही म्हाका दिसता आनी मॅसेज कंप्लीट स्लॅप ऑन द फेस ऑफ ऑल दीज डिफेक्टर्स. हे डिफेक्टरांक आज आमचे बरोबर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आहा, आमचे बाब एल्टन आहा, हू we were instrumental to keep all the opposition parties together. And I had सदांच आमी सांगताले की united we stand, divided we fall म्हणून. पूण आज I thank my party president, I thank our desk in charge, आमचे बाब एल्टन, for scientifically working. आमी 2 आमदार काँग्रेसाचे, तशेंच आमचे बाब विजय सरदेसाई जावं आमचे आम आदमीचे आमदार, 5 जाणांनी आमी अगेन्स्ट 15 MLAs अँड प्रॅक्टिकली द होल कॅबिनेट, जावं चीफ मिनिस्टर, जावं मनी पॉवर, मसल पॉवर, गव्हर्मेंट मशिनरी, आनी आमचे मदें फूट घालपाक जो प्रयत्न ह्या BJP सरकारान केलो, गोंयकारांक डिवायड करपाक on the basis to Christian, to Hindu, to Musalman. Amkan divide korpak, this divisive politics, I believe, has been shown the door. We are quite confident. We were always confident that we would retain South. We have also, if you see the overall picture of the country today, overall picture of the country is the figures that are being given to the India Alliance. And there is a chance also that we would form the government in Delhi. But this is a warning, and this is a blessing, I believe, to आमी तिगाय आमदार. We were under so much of pressure. खास करून हांव सांगपाक सोदता, कुंकोलीम
has given one of the highest leads ever in the Lok Sabha election of almost 5,500 votes. आणि हांव खास करून सगळे आमच्या दक्षिण गोंयच्या जनतेक तशेंच गोंयकारांक परबी दिता, बिकॉज नो वंडर दिस इज द बिगस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. आणि खास करून काँग्रेस पक्षान आणि दुसरे जावं आम आदमी जावं गोवा फॉरवर्ड दुसरे सगळे आमी बराबर रावन आमी दाखोवन दिले की गोवन्स कॅनॉट बी डिवायडेड ऑन रिलिजियस लायन्स. हे नॉन स्टेट एक्टर जे हिंगा येवन आमचे मदें डिवायड करपाचो प्रयत्न केला. दिस इज अ स्लॅप ऑन देअर फेस. And post 2027 म्हाका दिसता की 27 काँग्रेसाचो सरकार जातलो आणि मुखायल आमी 30 पार जातले. हे सारखे 100%. आणि दुबावना सेंटरा जाल म्हणटरी हिंगाय हालतले. आज दिल्ली आमगेलो जाल्यार म्हाका तरी दिसता 2 दिसांनी चेंज जातो म्हणून, ते म्हाका खात्री आहा. तर हांव सगळे गोंयकारांक आणि आमच्या सगळ्या पत्रकार भावांकूय देव बरें करूं म्हणटा. नो डाऊट that the credit goes to Elton, to Amit, to all of us together, because we were been tested. We are first time MLAs, but we planned methodically. आणि आमगेलो जो आमचे बाब इंचार्ज बाब एल्टनाक आहा, हांव सदांच सांगता एल्टनागे दोंपरे आहा ते हेंगे तोकल्या ना हें दाखोवन दिता. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक गोंयच्या प्रोजेक्ट खास करून सावथाक आणि सावथ गोवा कॉर्डिनेटर ह्या नात्यान म्हाका दिसता जेन्ना काँग्रेस पार्टीन आमचेर हो एक भार दिल्लो, बीजेपीक म्हाका दिसता बारीकशे नॉट इवन 1% जें चिंतूना काँग्रेस वूड कॅम्पेन इन सच वे आणि टू रिटेन द सावथ गोवा सीट. म्हाका दिसता काळजा मनासून आख्खी आमगे कार्यकर्ता सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावं, बाकीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट जावं, आमगेले वर्कर जावं, काय नाशिल्ले, बट हुंयसून तरी एकठांय जावन तोर जावन आमी हो म्हाका सुद्दां 15 कडेन आमी 2 जाण आमदार प्रेसिडेंट आनी आमगे ब्लॉक प्रेसिडेंट आमी सगळ्यान हे सीट जिखयला. हांव तुका मुद्दम सांगता असली फूट घालपाक आयले आमचे मदें. म्हाका सांगताले युरी सेट जाला, युरी बरो वचून सांगताले एल्टन आत्तां वचून पयशे घेवन येयला म्हणून. हांव आज मुद्दम सांगता, जाय जाण रिपोर्टरूच म्हणटाय हुंय एल्टन युरी अमित सेट जाले म्हणून. आज हे कोण येयले? आज केप्यांक जेन्ना म्हणटाले बीजेपी लागून एल्टन तेन्ना जिखलो वर्कर आलो म्हणून आज बीजेपीचे आख्खे सगळे वर्कर चीफ मिनिस्टर आमगे कॅन्डिडेटा गेलो गो 8 दीस बसवलो बाळली, 8 दीस बसवलो थिंग बाळली. एकल्या मनशान पयस फारीक केले तेमी. आमी पयसान केलें, आमी मनीसपणान काम केलें. आज सगळे बीजेपी एकठांय जावन केप्यां लीड हाडपाक शकले नाय ते. हांव केपकारांक काळजा मनासून देव बरें करूं म्हणटा, सावथ गोवा जनते देव बरें करूं म्हणटा. दाखयलें हे मनी पॉवर वर्सीस पीपल पॉवर. हांव सदां आमगे भाशणां म्हणटालो दिस इलेक्शन इज नॉट अबाउट एनीथिंग, इट इज जस्ट मनी पॉवर वर्सीस पीपल पॉवर. आज पीपल पॉवर म्हणटा डेमोक्रेसी दाखयली. आनी म्हाका दिसता हे चड हे थोडे चोल ते गेले. आमकडे हायटीन म्हण ल्हान आसतले, मुळी आसतले, नंबरान उणी आसतले, बट आमची तोकली भरपूर चलता, आमची तोकली भरपूर चलता. आनी आज आमी प्रूव करून दाखयलें की कितले आमगेली जे कॅन्डिडेट आसले ते म्हाका दिसता 3री नंबरान इन द कंट्री, हू इज द रिचस्ट 3rd रिचस्ट कॅन्डिडेट इन द कंट्री. आणि इतलो पयसो व्यवहार केलो की आमी मनीसपण गोंयकारांनी सावथ गोवा लोकांनी मनीसपण दाखयलें. डेमोक्रेसी कितें म्हणटली आमचे रावले काँग्रेस बरोबर, होच मोग आमी तेमकां आमकां रिटर्न दिलो. ताका लागून सावथ गोवा लोकांक काळजा मनसून देव बरें कर म्हणटा, पार्टीकूय देव बरें कर म्हणटा. बरो कॅन्डिडेट आमी दिलो. जायत्यां कडेन दुख आसलें आपणाक तिकेट मेळना म्हणून जायते आमचेर उलयले, बट लास्टाक माय बेटर लेट दॅन नेवर. लास्ट लोक रावले, बरो कॅन्डिडेट दिलो. लोकांनी दिसलें बाबा कॅन्डिडेट सारको फिट सावथ गोवा गोंयचे पासून झगडटलो आणि होरेंच हो झगडटलो. आनी आमी नाजाल्यार सांगपाक बाबा हे कितें चुकलां जाल्यार आमी स्वता तुमचे बरोबर सावथ गोवा लोकांक काळजा मनासून देव बरें करूं. जशें सांगलां ही नॉट ओन्ली दक्षिण गोंयची पण आख्खे गोंयची जीत. ही कॅप्टन विराटोची जीत न्ही, ही लोकांची विक्ट्री, काँग्रेस पार्टीची इंडिया अलायन्साची विक्ट्री. जे लोकांचेर आमी म्हणटाले की अत्याचार जाल्लो आसा ह्या सरकाराचो, जावं ते टॅक्सीवाले भाव, मोटरसायकल पायलट, नुस्तेकार भाव, आमचे शेतकामती आसा, अनएम्प्लॉयड यूथ, ही तांचे विक्ट्री. आणि हे पळय अलायन्स आसा, दे वील वर्क टुगेदर टू स्टॉप दीस नॉनसेन्स करप्शन जे चल्लेलें आसा पळय ते गोंय. हांव आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन
बाब युरी आलेमाव आमचो साऊथ गोवाचो कॅम्पेन चीफ जो आशिल्लो खूप कश्ट काडले ताणें. आमचो बाब एल्टन डिकोस्ता, आमचे जे अलायन्स पार्टनरांचे MLA जे बाब क्रूज सिल्वा आसा, तशेंच आमचे फातोर्देचे MLA बाब विजय सरदेसाय, आमचो कॅप्टन वेन्झी विएगस, हे सगळे तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळे गोंयच्या लोकांक जे भायर येवन हे सगळे ही कॅम्पेन फुडें व्हेली, म्हाका दिसता हांव सदांच तांचो आभारी आसतलो. आय एम इन डेट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या एक्टिविस्टांनी जे काम केलां कश्ट काडून सेल्फलेसली, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा.